स्क्रॅपाचे सामान व्हरतल्या ट्रकाक नावेले दिकरपाली लागलो उजो. ओव्हरलोड जाल्ल्यान लायटीच्या तारींक तेकले सामान. साकवाळे उबे रावता नवे पंचायत घर. बुन्यादी फातर बसोवपाक पावलो दाबोळेचो आमदार. पूण थळावी आमदार एलिना साल्ढाणाक दिलें ना निमंत्रण. एलिना म्हणटा भौशीक कामांनी करूं नाकात भुरगेपणां. भारतात एका दिसात 7,000 वाढलो कोविड-19 आंकडो. शेनवार मेरेन 7.74 लाखां परस चड लोक पिडेस्त जाल्ल्याची मेळ्ळा नोंद. 24 वरां भितर 11,000 पेशंट मात बरे जावन गेले घरा. दर्यादेगेवेल्या पुलिसांनी मालवणा केली 15 नुस्तेकारांक अटक. गोंयचे ट्रॉलरींतल्यान चोरले नुस्तें आनी हेर सामान. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. गोंयान शेनवारा आपलो 34वो घटक राज्य दीस मनयलो. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयकारांक संदेश धाडल्यात. घटक राज्य दिसाच्यो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानय गोंयकारांक परबी भेटयल्यात. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष राहुल गांधी आणि गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरानय गोंयकारांचे अभिनंदन केला. राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना 30 मे 1987 ह्या दिसा गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळिल्लो. नमस्कार. गोंय राज्याच्या 34व्या घटक राज्य दिनाच्यो सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. आयज खरें म्हणजे पोस्ट कोविड हाजेर पुराय देशभर विचार करपाक सुरू जाला आनी ल्हानशें गोंय राज्य सुद्दां फाटीं ना. हांव मुख्यमंत्री म्हणून काम करता आसतना पोस्ट कोविडाचो विचार करप आमी आतां पासूनच सुरू केला आनी ताका लागून इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी आसतली हांच्यांनी दिल्ली सजेशन्स किंवा आमचे गोंय स्वयंपूर्णते वाटेन व्हरपा खातीर ज्या पद्दतीन आमचे देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी म्हणटात की आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, आमी आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंट आनी जिपार्ट ह्या दोन्ही संस्थांच्या मार्फत सगळ्या ग्रामपंचायती आनी जिल्हा पंचायत तशेंच म्युनिसिपालिटी हांचो एक सर्वे रिपोर्ट सरकारा मुखार येवपाचो आसा आनी प्रत्येक सर्वे रिपोर्ट आयल्या उपरांत त्या पंचायत भागात कशा पद्दतीत आमी स्वयंपूर्णते कडेन वचूं शकता हाजी वाटचाल आमी जुलय म्हयन्यांतल्यान सुरू करपाचें आसा. गोवा 365 ब्युरो पणजी. भारतात कोरोना व्हायरसाच्या केशींनी 1.74 लाखांचो आंकडो हुपलो. 24 वरां भितर 7,000 केशी सापडल्यो. ह्या आंकड्यांनी आता भारत संवसारांत 9वे सुवातेर पावला. पूण तेच बरोबर एक धादोसकायेचेर खबर मेळटा. ती म्हळ्यार फाटल्या 24 वरां भितर 11,000 परस चड पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. कोविड-19 केशींचो एका दिसांतलो भारतांतलो आंकडो 7,000 आसलो. फाटल्या 24 वरांनी 175 मरणांची नोंद जाली जाल्यार सुमार 11,707 पेशंट बरे जाल्यात. भारतात आतां मेरेन 1,74,301 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केसी 86,000 वयर पावल्यात. 4,981 जाणांच्या मरणाची जाल्यार 82,731 पेशंट बरे जाल्ल्याची नोंद जाल्या. महाराष्ट्रान 63,000 आंकडो हुपला. तामिळनाडूंतले केसी 20,246 दिल्लींतल्यो 17,386 जाल्यार गुजरातांतल्यो केशी 15,934 पावल्यात. संवसारांत आयज कोविड-19च्या 1 लाख केशींची नोंद जाल्या. कोविड-19चो आंकडो 60 लाखांचेर पावला. 3.67 लाख मरणांची नोंद जाल्या तर 26.75 लाख लोकांक जीवदान मेळ्ळां. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. साकवाळे पंचायत घर जावपाचें आसा आनी ह्या बांदकामाची बुन्यादी फातर बसोवपाची कार्यावळी जाली. कार्यावळीक दाबोळेचो आमदार आनी पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हजर आसले. पूण भाजपाची थळावी आमदार एलिना साल्ढाणाक मात निमंत्रण नासलें. एका वेवसायिकान सुवात दिल्या उपरांत थंय बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या सुवाळ्याक आपल्या मतदारसंघात दाबोळेचो आमदार येवन उक्तावण करता हाचे फाटलें कारण आपणाक कळूंक नाशिल्ल्याचें एलिना म्हणटा. एलिना दाबोळेच्या आमदाराक बालिशपणां करपाची सोडून दिवपाची असो सल्लो दिता. पळयात ती कितें म्हणटा ती. The main person who has started this is a politician who has been elected 5-6 times. He has been the MLA of Kortaling constituency 5 times.
I am also aware that the foundation stone for the Panchayat, Sankwal Panchayat Ghar has been laid 2 times. The Panchayat Ghar has not happened till date. We are all happy that this time it appears to be closer to reality because the land gifting has happened. But Sankwal Panchayat is located in which constituency? Kortaling constituency, not Daboling constituency. So I would like to ask the Sarpanch first. Is he not aware of this fact? That Sankwal, he is the Sarpanch. This is not correct. I am a BJP legislator and the minister for Panchayat is also a BJP minister. So there should be some protocol that is followed, which has not been followed. And I'm shocked that a mature politician like the Honorable Minister has resorted to this kind of tactics and has acted in the way that he has. It is not acceptable. My feelings is that he is resorting to behavior that is very childish and not acceptable. Childish behavior. Yeah, not acceptable of a mature politician that he actually should be. Why is he Because doing- why he's is he been doing so? elected so many times. Why is he bothered about my constituency? Kortaling constituency has its own MLA. Being very definite and very concrete. The same Panchayat minister had 5 terms in Kortaling constituency. Ask me what he has done. Nothing. He did nothing. So now, see, it is easy for me to say I did this and I did that without mentioning who started. What I am claiming to be mine, somebody else has started. That also is there, okay? But I don't want to talk about other things. Maybe he's working well now. I'm glad if he's working, okay? But 5 terms, 25 years. Let's not go to other projects. Why was the Panchayat Ghar not done? Does it take 25 years to build the Panchayat Ghar? That was an essential infrastructure. Why was it not done for 25 years? In fact, nothing was done. 25 years, nothing was done in Kortaling constituency. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक लहानसं व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हार्बर कोस्टल पुलिसांनी नारायण आडकार आणि 14 हेर नुस्तेकारांक अटक केल्या. जो मार्टिन फर्नांडिसाची ट्रॉलर घेऊन शुक्रारा तेंच्यांनी मालवणात ट्रेसपासिंग केले. तेंच्यांनी मुद्दम गोंयांत आणि मालवणच्या दर्यांत घुसून एके बोटींतल्यान नुस्तें आणि हेर सामान उबारून हाडले. आदी तांणी नुस्तेमारी बोटी वयले खलाशांक मारपाची धमकी दिली आणि उपरांत थंय लुटमारी करून फुज्ज्यो काडल्यो. ओंकार नावाचे मोटर बोटींतल्यान ते आयिल्ले. सुमार 9 लाखांचो माल तेंच्यांनी उबारून व्हेलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. 23 वर्सां पिरायेच्या दिलीप पायजीच्या खुन्याक अजून धरूंक नाशिल्ल्यान ताची फामिली आनी इश्टांनी पुलिसांच्या विरोधात तिडक उक्तायल्या. जो मेरेन पुलीस खुन्यांक धरिनात तो मेरेन दिलीपाचे कुडीक अग्नी दिवचे नात अशें तांणी शेनवार दिसा वचून पुलिसांक सांगले. पुलिसांनी ही केस 143, 147, 323, 302 आनी 149 कलमा खाला नोंदयल्ली. सतीश नरसे आणि स्वप्नील बाली ह्या दोगांक पुलिसांनी धरल्यात, पूण बाकीचे फरार जालेत. पुलीस सांगतात ते प्रमाण दिलीप हरमला एका पंगडाक मेळपाक म्हणून गेल्लो तेन्ना तिचेर हल्लो जालो. पंगडात 8 जाण असले तरी तेतूंतल्या 5 जाणांनी तिचेर हल्लो केलो. त्याच्या बापायनय काय आरोप केल्यात, पळयात. दिलीप बायाजीचो बापूय हो सदांच केन्ना शाकू हो म्हणटालो केन्ना खूब फावटी हांवें तेचें आयकलांय बी. आपूण कितें आपूण पुलिशेन आसतना कितेंय करूं शकता, मर्डर करूं शकता, कोणाची झगडी कोणाक मुद्दाम कोणाच्या आंगार वचून सळयो बिळयो मुद्दाम भायर काडप, दुसऱ्यांक बोटां दाखोवन झगडी करप ही तेची क्रिया. पूण आमी ताका खूब समजून सांगला, अरे शेती अशें करूं नाका, तशें करूं नाका. पूण आयचे परिस्थितीन ताका इतको मात चडला की आयज जर आमकां न्याय मेळना जाल्यार फाल्यां मोर्चा जातलो आनी पुलीस जर तांकां अरेस्ट करिना जाल्यार ह्या मोर्चान कितें खंयचे आमचे भुरगे जर वचून थंय मर्डर जाले हेका जबाबदार पुलीस आसतले. हांव तेचो भाव सगळें. सो आमकां
दोनूच अरेस्ट केल्या, 5 एक्यूज ते ॲक्च्युली, पण दोग जाणूच अरेस्ट केल्या आणि 3 जाण अजून दिवंक ना आमकां. सो आमकां बेगीच्या बेगीन अरेस्ट जाय. मेडिकल बी काय करूंक ना तेंचे. आनी आयच्या दिसान तरी आमकां बेगीन जाय, जाता तितलें आमकां बेगीन जाय, हीच आमची एक अपेक्षा. जाल्यार आमी बॉडी हाली ना. अरेस्ट केल्याचे घेयना. 3 जाण उरल्यात ते एक्यूज, ते आमकां अरेस्ट जाय. गोवा 365 खातीर हरमलचान संदीप कामुलकार. ताळगाव पंचायतीन आपली जमीन हातासली असो आरोप करत ताळगावचे शेतकार आणि काय समाज वावुरप्यांनी आंदोलन केले. ही जमीन पंचायतीची आशिल्ल्याचो पुरावो ना. शेतकारांची ही जमीन पंचायत लाटपाक सोदता असो तांचो आरोप. उपरांत 7 आंदोलकांक अटक केले आणि बेलाचेर सोडले. पंचायतीचे नांव तकटे शेतांनी उबारिल्ले पळोवन ताळगांवच्या शेतकारांक अजाप दिसले. ह्या शेतांनी पंचायत घर बांदपाचे आसात. ही सुवात पंचायतीची न्हू. थंय बांदकाम केल्यार तें बेकायदेशीर थारतलें. अजून ही जमीन शेतकारांच्याच नांवार आसा असो शेतकारांनी दावो केला. सामान हाडून उडोवन पंचायतीन ट्रेसपासिंग केल्ल्याचोय तेंच्यांनी आरोप केला. 40% of the land is already filled with garbage, debris, and don't ask me what not into our fertile lands. We were just waiting to see that we have all our documentation in hand, and today we have a copy from all the farmers which state that the land is theirs. The panchayat doesn't have anything to show us right now, and we are asking them, show us what you have. That's right. And this is our fight right now for our Taligaon, because we don't want a panchayat gar. The panchayat, the sarpanch wants to do what they want. Did they ask the people? Did they ask the people in the Gram Sabha why we are a panchayat? Because we are a strong people's body. If the people are not taken into consideration, how are we supposed to sanction these things? This is not permitted. This is all which is happening is actually they are trespassing into the farmers' land. This document clearly says it. Because in COVID-19 we need the farming land to be cultivated, to be encouraged, and this our present government, our sarpanch, our MLAs, our ministers are not doing anything like this to encourage, and it is a shame. It is a shame for us Goans, because Taligaon was known for its farming and today it's died. And if you can go to any other farming land in Taligaon, you will see it buried with either concrete. One day this Taligaon village will become a concrete jungle. हें पळय म्हाजें शेत आमकां कांयच सांगूंक नासतना शेत पुरोवपाक येयलां. कोणाक कितेंच सांगूंक ना. 2007 आमकां तेणी सांगलेलें आपूण शेत आनी पुरोवचें ना म्हणून. तुमचें शेत तुमकां उत्तलें म्हणून. आतां धारेफेत येयला आनी पळय शेत पुरयता. कोणाक कांयच सांगूंक ना. कितें ना. आमचें शेत पुरयना म्हणून आमी आमच्या घरा सुसेगाद आहा. आतां 4 दीस जाले ते चालू आहा. कोणाक हें COVID-19 दीस आमकां सांगलें घरा राव म्हणून आनी हिंगासर हें कोत्ता. हां हे शेत शेत आहा ते म्हाज्या पायची. तो रोवन तो मेलो इतली वर्सां आमी रोयता आनी देरेफेंट येता आनी आपूण हेडतरी जाता हांगासरलें आमकां सांगप ना कांय ना कांय ना. आमकां एक नोटीस तरी धाडूंक जाय आसलेली हे आमी हें रोयता वो कितें कोत्ता म्हणून आमकां कांयच सांगप ना. गोवा 365 खातीर ताळगांवच्यान इर्शाद शेख. Press conference we are taking today for the people to know what is the truth. See, there is a lot of allegation and people believe that they are right and we are wrong. It is the other way. See, allegations are there from the opposition. Opposition 4 लोक पळय हा पळय तालिगांव तांचे allegation कितें illegal filling, illegal panchayat घर. But I want to tell the people of Taligaon and full of Goa, because someone was shouting people of Goa should know. I am saying whatever we have done through a process. The process of acquisition started when my Chanubab Sarpanch ashillo hinga. It started when he was there. It started in 2004. Janu will give a few insight of it, what it is, how it started. तुम्ही सगळे जाण आसतले की तालिगांव पंचायत ही स्टार्टींग कागद पळोवन आसली एक धाकट्याशा रुमान आनी ती ऑलरेडी स्टार्टेड आसली. पूण जेन्ना म्युनिसिपालिटी कन्वर्शन जावन आमकां पंचायत येयली 2003 एक वर्स एडमिनिस्ट्रेशन उरलें. 2004 फर्स्ट इलेक्शन जालें आफ्टर म्युनिसिपालिटींतली पंचायत हाडली आनी त्या टायमार फर्स्ट बॉडी आनी त्या बॉडीचो हांव सरपंच आसलो आनी आमी डिसायड केलें की आमकां एक पंचायत घर आमचें तालिगांव पंचायतचें जावचें. तेका लागून आमी रेजोल्युशन घेतलें. तें रेजोल्युशन आमी ग्रामसभेक अप्रूव करून घेतलें
ग्रामसभान सुद्दां आमकां कन्सेंट दिलें की बाबा हे ग्रामसभा हे आमची जावची. उपरांत आमी प्रोसेस स्टार्ट केलो आनी कोमुंदाक जी सुद्दां आमी NOC घेतली. NOC घेतल्या उपरांत आमी फुडलो प्रोसिजर आमचो स्टार्ट केलो. आनी 2000 हो म्हाजो सेक्रेटरी आसलो. 2007 आमकां एवॉर्ड मेळ्ळो. गोवा 365 खातीर ताळगांवच्यान इर्शाद शेख. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्क्रॅपाचो माल घेवन वचपी एका ट्रकाक नावेली दिकरपाली अचकीत उजो लागलो. ट्रक ओव्हरलोड आशिल्ल्यान स्ट्रीट लायटीच्या वायरी लागिल्ल्यान शॉर्ट सर्किट जाले आनी हो उजो लागिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या जवानान सांगले. म्हाका दिसता ते ओव्हरलोड न्हू तेंचे हितून ते शॉर्ट सर्किट पळय कितें जालें वायरी काडून ट्रक ओव्हरलोडेड आशिल्लो. ओव्हरलोड आसा तेन्ना ते शॉर्ट जावन मागीर तेंकां हें न्हू सगळें स्प्रे हें आहा ते फाट करून उजो पेटलो. खण मालाच्या ट्रकांक लागून कुडचड्या पंटेमळ जंक्शनाचेर येरादारेक आडखळ जाता. ट्रकांचे जीव घेवपी शर्यतीक लागून थळावे लोक सामकेच बेजारल्यात. खण म्हालाची वाहतूक आणि बाकीची येरादारी नियंत्रणात हाडपा खातीर हांगासर 2 ट्रॅफिक पुलीस दवरचे. तेच बरोबर खण लीज धारकांनी पुलिशेक मजत करची अशें तांचें म्हणणें. गोवा 365 खातीर कुडचडच्यान प्रहर सावड्डेकार. व्हॉट्सॲप ग्रुप केल्ल्यान 108च्या कांय ड्रायव्हरांक वेवस्थापनान कामावयल्यान काडून उडयल्यात. ताका लागून हे घडणुके वयल्यान बोवाळ पडला. ड्रायव्हरांची सतावणूक करपी प्रोग्राम वेवस्थापकाक काडून उडयात तशेंच आमकां कामार घेयात अशी तांची मागणी. टर्मिनेशन लेटरांत कामावयल्यान काडून उडोवपाचें कारण सांगलेलें ना. 4-4, 5-5 जाणांक आफोवन ही लेटरां दिल्यात. आमकां सद्या वॉट्सॅपार ग्रूप केलो. युनिटीस आमचो म्हणल्यार कितें सगळ्यांचो ग्रूप करून आमी ग्रूप केलो पण आमकां सगळ्यांक टर्मिनेट केल्या. अजूनय थोडे भुरगे आसा कळ्ळें न्ही. सो आमी टर्मिनेशन लेटर सायन मारूं ना. आमी घेवंक ना ते टर्मिनेशन लेटर. तांकां कितें दिसलें आमी युनियन करता म्हणून एक्चुअली सायन घेतले ते युनियन करता म्हणून पूण आमी एक्चुअली युनियन करना. आमची फक्त युनिटी आशिल्ली. कित्याक लागून आमी सायन घेताले की जो आमचो पळय हे लेटर आसा आमचो जो प्रोग्राम मॅनेजर आसा न्ही तो आमकां नाका. तो आमकां हॅरेसमेंट करता. त्याच्या वेळेस आमी खूब कंप्लेनी केल्या. खूब लास्ट ऑप्शन म्हणून आमी ही स्टेप घेतले की सगळ्यांचे सिग्नेचर घेवपाची मेजॉरिटी दाखोवपाची आनी ताका आमकां सांगपाचें ऑफिसाक आमकां तो नाका आनी आमचें कांयच इश्यू ना. फक्त आमकां हो प्रोग्राम मॅनेजर नाका म्हणून हे इतले हे केले म्हणून आमकां हे लेटर आमी सगळ्यांक सबमीट करपाचें आशिल्लें. CMक करपाचें आशिल्लें. हेल्थ मिनिस्टर आमी दिवपाचें आसलें. पळय गेल्ले सुद्दां ऑफिसान आयज म्हटल्यार ऑफिसां बंद आसाय. सो हे आमी दिवच्या पयलीं आमकां टर्मिनेट केले. थोडे थोडे एम्बुलन्सींक आपयतात 5-5 एम्बुलन्स असो एम्बुलन्स अशा आपयतात तांकां टर्मिनेशन लेटर दितात. अजून वचून कितले जाणांक दिले आता टर्मिनेशन लेटर? तेन्ना लास्ट टायम तेणी सांगले कोण गुजरा केस काडटाले तेन्ना तशें उलोवंक परते विचारले हांवें म्हटल्यार सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं तुझे मेरा सुनना है तो सुनो नहीं तो घर जाओ जरुरी नाही आहे. इतले आमी कोविडाक जर आमी अशी कामां करता आनी लास्ट टायमाक जर तो सांगता तूं घरा चल म्हणल्यार आमकां उगी रावचें पडटा त्या टायमार. कोण एक्शन घेवंक तयार नाही. कंप्लेनी दिली ऑफिसान वचून सांगले ते म्हणटा बरोवन दिया तरी आसा आनी कितें तरी एक्शन आमी कितें केलें आनी विचारूंक गेले जाल्यार आमकां गुरुको पुछो म्हटल्यार तो असो हांगा ऑफिसान हेड जाल्लो आसा. CEOक आमी आमचे मेन मॅडम आहा ताका विचारूंक गेलो तरी ती म्हणटा तुमी गुरूक विचारा. म्हटल्यार तोच हांगा मेन जाल्लो आसा की कहें कितें आमकां तें कळना आनी आतां ताका लागून आमी ही लास्ट स्टेप घेतलेली आसा. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. सुमार 50 लाख खर्च करून फोंडेचे हनुमान तीर्थ तळ्याचे WRDच्या खर्चान नूतनीकरण करतले. फोंडेचो आमदार रवी नायकान सांगले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाक लागून हे तळे ना जावपाच्या मार्गार असले पूण कांय NGOनी हो विशय लावन धरले उपरांत तळ्याक तातूंतल्यान वगळ्ळां. हनुमान तीर्थ म्हण हे तळें फामाद आसा. तळ्याक येतले झरीचें उदक नितळ आनी गोड आसा. तें राखून दवरपा खातीर खूब आंदोलनां जाल्लीं. शेवटाक ताका अभय मेळ्ळें. आतां हें तळें फोंड्याचें एक आकर्शण जावन रावतलें अशें उतर थळाव्या आमदारान दिलें. पळयात. तळी बांदपाचें काम जवळ जवळ 48 lakhs हेचें काम जाल्लें आसा आनी ऑलरेडी टेंडर जावन कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें आसा. तें लॉकडावना लागून मातशें काम बंद उरलां. तें आतां रोखडें सुरू जातलें आनी हांगा हेका ब्युटिफिकेशनूय करतले भितर आनी गणपती बाबा सेपरेट हें दवरतले उदकाचें सेपरेट दवरतले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. साळ न्हंय नितळ करपाक सुरवात जाल्या. शेनवारा खारेबान मडगांवां साळ न्हंयचो फाटो विडिंग मशिनाच्या आदारान नितळ करपाचें काम सुरू जालें. साळ न्हंयच्या सुमार 9 किलोमिटरांच्या पात्राचेर पानावेलींचो गाळ साठावन रावला.
विडींग मशिनाच्या आदारान अशे तरेचो उदकांतलो गाळ काडपाची यत्न आदी वाश्को जाल्लो. तो प्रयोग यशस्वी जाल्या उपरांत आता खारेबांद वाठारांत न्हंय नितळ करपाचो वावर चल्ला. WRD मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिक्सान ह्या प्रकल्पाविशीं अधिक माहिती दिली. पळयात. खारेबांदार चालू केला तो आमी डिसिल्टिंग विथ अ न्यू टेक्नॉलॉजी, ते डी-विडींग म्हणटा आमी. त्या मशिनांचेर जे मशीन अशें खूब फ्लोट जाता ते आमी ट्रायल बेजीस पयलीं आमी वास्को गेली. आय वॉज सॅटिस्फायड. हांवें चोयलां थिंगा, हांवें खारेबांदाक चोयलां. आनी इट वॉज डिसायडेड टू एडॉप्ट द सेम टेक्नॉलॉजी, सेम मेथड इन अदर एरियाज. आतां कितें जालां, खारेबांद स्ट्रेच जो आसा सगळो विडींग जावन आतां तो सफोकेट्स. आनी आतां जर मुखार पावस झडलो जाल्यार ते सगळे आमकां फ्लडिंग क्रिएट करपाची पॉसिबिलिटी आसा. ताका लागून एज अ सेकेंड इमिजिएट ऑप्शन टू डिसील्ट एटलीस्ट द सरफेस ऑफ द वॉटर ही आमी टेक्नॉलॉजी केली आनी ती बऱ्या प्रमाणान चलता. आतां एज रिगार्ड्स टू कॉस्ट वी कांट इनवॉल्व ह्यूज कॉस्ट फॉर दीस डी-विडींग. त्या पासून आमी कितें केलां, ऑन मेंटेनन्स फंडांतल्यानूच तो आमी हो डिपार्टमेंटल हेजेरूच तो आमी काडून घेतले. आनी वी वील सी दीस मान्सून हाव इट वर्क्स. तो स्ट्रेच पळय आसा 9 किलोमिटर स्ट्रेच आमचो, दॅट वील बी इम्प्रूव आणि दॅट वील इम्प्रूव दी अपस्ट्रीम सायड एज वेल एज डावनस्ट्रीम सायड. अपस्ट्रीम सायड म्हणजे आमी ती कलेक्टरा बिल्डिंगा कडच्यान मुखारूय आमी एक एस्टिमेट तयार केला रायट अप टू वेर्ना. ते सगळे स्ट्रेच तरी जाले आमचे थोडे जाल्यार रिवर सावथ वील बी डिकंजेस्टेड फ्रॉम विडींग एंड दीस वेजिटेशन. गोवा 365 खातीर खारेबांदच्यान रमेश नायक राऊत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.